ह्या वर्सा नरकासुराच्या राती आवाज प्रदूषण जावंक ना खंय. हय, तुमी जें आतां आयकलां तें एकदम बरोबर. नमस्कार, हांव दर्शन कानोडकार, भांगरभूंयच्या डिजिटल रिपोर्टान तुमकां येवकार. दर वर्सा नरकासुराच्या राती व्हड प्रमाणात आवाज प्रदूषण जाता. पूण ह्या वर्सा आवाज प्रदूषणाच्यो कसल्योच कागाळी जावंक ना अशें गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष श्री महेश पाटील हांणी सांगलां. नरकासुराच्या रातीर सावंड सिस्टमाक लायतना खर निर्बंध घातिल्ले. पणजे सारके वाठारांत जे नरकासुराची रात नेटान गाजता त्या जाग्यार लेगीत 10 मेरेन म्युझीक बंद करपाचो आदेश दिल्लो आनी तें जर जालें ना जाल्यार ताचेर कारवाय करपाचो पुलिसांक आदेश दिल्लो अशें ते म्हणटात. पूण मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कांय सुवातींचेर म्युझीक उसरां मेरेन चालू आशिल्ल्यान थळाव्यांक जायतो त्रास तर जालोच, पण तेच बरोबर ताका दुसऱ्या सुवातेर लेगीत वचचें पडलें खंय. ह्या विधानाचेर प्रतिक्रिया दीत गोंय प्रदूषण मंडळाचे अध्यक्ष महेश पाटील हांची जाप मेळ्ळ्या ती अशी. ते म्हणटात, आवाज प्रदूषणाच्यो कागाळी थेट मंडळा कडेन येनात, तर ते पुलिसां कडेन वतात आनी कागाळ आयल्यार पुलिसांनी कारवाय करपाक जाय अशें ते म्हणटात. तेच बरोबर आवाजाचेर नदर दवरपा खातीर मंडळा कडल्यान पुलिसांक मदत तर मेळटात आनी त्याच बरोबर आवाजाचेर देखरेख दवरपी सगळी यंत्रणा तांचे कडेन आसात. ह्या विधानाक जोडणी दीत मुखार ते म्हणटात, आवाजाचेर देखरेख दवरपा खातीर आमी आमचे कर्मचारी नेमल्यात, पूण हें काम जिल्लो अधिकाऱ्याचें. आमचे अधिकारी उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत कार्यरत आसात. जर कोणाकूय आवाजाचें उल्लंघन जाता अशें दिसता जाल्यार तांणी जिल्लो अधिकाऱ्या कडेन संपर्क सादल्यार आमचे कर्मचारी यंत्रणे सयत हजर रावतात. निमाणे कडेन रातची 12 वरां उपरांत म्युझीक लावपाक परवानगी दिवंक नाशिल्ल्यान आवाज प्रदूषणाक लागून नेम उल्लंघनाच्यो घडणुको नोंद जावंक नासतल्यो अशें अध्यक्ष महेश पाटील म्हणटात. अश्योच म्हायती दिवपी बातम्यो आयकुपाक भांगरभूंयचो फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी ट्विटर फॉलो करपाक विसरूं नाकात. ताज्यो खबर वाचपा खातीर भेट दियात भांगरभूंय वेबसायटीक www.bhangarbuy.com तशेंच आमच्या यूट्यूब चॅनलाक सबस्क्रायब करात.